सक्कट जनांक नमस्कार। आमशे गोडशे तिखशे मिडशे जावन आशिल्ले GSB च्यान फेवरेट जावन आशिल्ले आंब्या उपकार कशें करचे म्हूण पळोवया आजी। हाका गोंयटा आंबो जावका काट आंबो गोंयटा आंबो आनी पायनॅपल आमगेले घर कडेन जाल्लेले दोन्ही आमशेची आनी हाका गोड उडदा दाळी सासम मेथी तर्ण मिरसांग आनी सुकी मिरसांग आळावणेक चण्या पीठ। आतां फस्ट गोंयटा आंब्याचे साल काण घेवया। साल पातळ सई हाका मस्त पलपनी मोडना आनी मस्त नार आसा आंब्याक असलो आंबो जावका आंब्या उपकारेक। आनी हाजी एक फ्लेवर आसा पळयात ते गोंयटाचे ते दिक्का फ्लेवर म्हणटाची तेंची आंब्या उपकारे हायलायट जावचे तशें पुरो सोलोवन घेवचें आनी ती सोलयलेली ती साली उड्डोवच्यानच ताका उदक घालून सम चिरडून घेवका इत्या म्हळ्यार ते फ्लेवर आमगेले आंब्या उपकारे येवका जाल्यार मात ते लायक जाता तशें सम चिरडून घेतलें आनी हें उदक काडचें। पायनॅपल अशें पूर शिनून दवरका पण हें उदक काडलां तर उदक खतखत येतना सोलोवन दवरलेलो आंबो एका कू घालका आयल पळय खतखत आतां आंबो घालया। अजवटूची पायनॅपल शिनून दवरलेले घालया। दोन्ही शिजू का सान उजार शिजत घालया। दोन्ही शिजून जातर हाका गोड की मीठ की कसं घालचें शिलपुरा घालचें। आतां शिजलें तर्ण मिरसांग मीठ गोड गोड आमसाण येता कित आंबो कितलो आमचो आसा ताका कित गोड घालका आनी शिजोवका तें अशें आमी हाका घालचें आळावण रेडी करुया। चण्या पिठा आळावण घालता आसा हांव जाल्यार मैदाचे घालयत जाल्यार चण्या पिठा आळावण घाल्यार चंद गोल्डन कलर येता उपकारेक जाल्यार कसं म्हळ्यार सान उजार ते मागीर चण्या पीठ शिजूताय सान उजार खतखताका इत्या म्हळ्यार त्या चण्या पिठा हरवटाण वचूका नाजाल्यार आंबा उपकारा चण्या पिठा वास येता। सान उजार खतखत आयला आतां एक पण्ण घालका हाका नारळेल तेल घालका नारळेल तेल ऊन करचें एक 4 चमचे आनी ताका सासम उडदा दाळी चिक्की गोल्डन कलर येता ना 2 मेथी घालची आनी सुकी मिरसांग 2 की 3 जाय जाल्यार करबेव घालयत तें पण्णाक दिवचें आनी दांकून दवरचें। परंबळी जावन अशें आंब्या उपकार रेडी जाला। हे व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वय म्हूण जाल्यार लायक करून शेअर करून कमेंट कराची आनी म्हगेले चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची। बेल आयकॉन ओतविल्यार हांव नेक्स्ट घालचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता। थँक्यू फॉर वॉचिंग।